Page number 38, A53. समोर सर्व आम्ही एकटा झाल्या भक्ती आणि माना उतारते ऐकून आमका समर्पून पवित्र बलिदाना या गव्यान एकाच थाळ्यान उल्हासून प्रिय देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताणे गेला स्वरूपारा या गव्या सर्व एकाच थाळ्यान उल्हासून प्रिय देवा गीतान गायन आणि अर्घा दिव्या ताणे गेला स्वरूपारा. Mugar bao benino aicha misaje irade hebriasad mota aida vyavarsacha lagna disacha disag argan zaun mistidat Jerome Saldana आणि मेरी सल्डाना तसेच अर्गामे स्थिता मेरी लोबो तसेच एक प्रत्येक इराद्या खातीर एक कुटुंबाच्या संध्यानी मीस दिला तसेच आमच्या आश्रयाच्या निवासियांक आयच्या दिसा ब्रेकफास्ट दान दिल्या मोंते फेर्नांडीस बेंदोरवेल तिचे पासोत तिच्या कुटुंबाच्या संध्या पासोत प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाचेनो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणात वांटेली जावं सांगाता जमल्या. आईची देवस्तुती कालतेपणाचे जिवीत जियोंक उलो दिता. जेजून नालिसायेचे कश्टाचे कुर्साचे मरण कालतेपणान स्वीकार केले. हें करूंक बापान ताका आदार दिलो. कित्याक हाच्या फाटल्यान आशिल्लें सोडवणेचें येवजन कळीत करूंक सोम्यान कुर्सातावन हें मिसावन जारेक हाडलें. आमचें जिवीत कालतेपणान जियोंक जाय आसली कृपा मागया. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आज आमी सद्या काळाचो 25वो आयतार आचरण करता. आयच्या दिसाचो संदेश आयची देवस्तुती आमकां कितें संदेश दिता म्हणल्यार आमी आयकलाय.
खालत्यांक देव वर्तो करता. जर आमच्या जिवितांत आमी खालतेपण दाखयता आमकां देवच वर्तो करता म्हणलो संदेश आयच्या दिसा आमकां मेळटा. जेजू ह्या जिवितांत देवाचो पूत तरी खालतो जावन जियेलो आनी देवान ताका वर्तो केलो. मुगाळ भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यानी आमचो गर्व, अहंकार, राग, मोसोर हे सगळें सोडन खालतीन जावन जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुमयाची कृपा प्रत्येक तरान आमी मागया. तसो सुमी आमकां खालतीन जावंक आधार दिवन दी म्हणून आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतें करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो अनुसरण सांगता. मनान चिंतून अनुसरण वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा. उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा सोसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्विचाराय सर्वोद्वेदान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा. सुमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या पोचलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र ज्ञान सांगावे देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा,
पवित्र समर्थचे सगळे नेम तुवें तुझ्या आणि पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविताक फावोंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. जणवयाच्या पुस्तकांतले वाचप. खोटे मनीस आपणा इतल्याक म्हणटात, प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पथका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. ताची उतरां खरी की म्हूण पळयव्या, ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. अकवानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया, अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी परकितल्या. लजेच्या मरणाचे फर्मण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगला. देवाचे उतर हे देवाची वडणूका. सर्वेस्पोरस मोजा जीवासो राखनो. Servis moja जीवासो राखलो. तुझ्या नावाचे पदवीन म्हाका निवाड देवा. तुझ्या बोळान म्हाका नीत कंदी. मोचे मागणे आयक देवा. मोज्या उतरांक कांदी. Servis moja जीवासो राखलो. गर्वी मनीस म्हजे रूप राटल्यात. दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक सोदता. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. Servis moja जीवासो राखलो. Servis moja जीवासो राखलो. सांजकोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. भोवमोगाच्यानो जंय मोसोर आनी अभिलाशा आसा, थंय अक्रम आनी हरेक आण्वी करणी आसा. पूण वयर तावन लाभता ती जणवाय पयले सुवातेर नितळ. सांगातास समाधानाची बोळी आनी सुदारसून व्हरता तसली. दयाळायेन भरलेली, बऱ्या करण्यांची फळ दितली आनी पक्षपात आनी कपाटीपण नातलेली. जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचे बी वंपून नितीवंतपणाची फलां लुंतात. तुमचे मदें लढाय आनी झगडे खंय थावन उपजाता? तुमच्या कुडी विसव्या भितर झूज मांडतल्या कोट्या वडण्या जावन न्हयवे. तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना, देखून कुणी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता, तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना. त्या पासून तुमी झगडतात आनी लढाई करतात. तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना, कित्याक तुमी मागिनात, वा तुमी मागतात सव्येत
पूण तुमकां मेळना, कित्याक तुमच्या कुशलयांक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. देवाचे उतर हे देवाची ओडकार. उद्गार. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे महिमेत भागीदार जावचे खातीर आमचे स्वार्थे मुखांत देवान आमकां पोवणे दिला. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सभे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशून्या. जेजू आनी ताचे शिष्य गलिलेयांतल्यान उतरतले. ते वेतात ते कोणाक कळीत जावचें ताका आसलें, कित्याक ताच्या शिष्यांक तो शिकयत अशें सांगतलो. मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकी तांणी धैर्य घेतलें ना. ते कफरनाव येवन पावले आनी घरा पावतच तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिष्यां लागीं विचारलें, पूण तांणी जाप काडली ना. तांचे मदें कोण व्हड म्हण वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्लें. तेदवा तो बसलो आनी बारांक आपणास हरशीं आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्याकी निमाणो जायचंय आनी सगळ्यांचो साखर जायचंय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांच्या मदकांत ताणें उबो केलो आनी ताका पोटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नवीन घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. देवाचे उतार है. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जायतीं व्हडतीं मनशां तांच्या जिवितांत खालतेपण दाखोवन व्हडतीं जाल्लीं आमच्या समाजांत आमकां पळोवंक मेळटात. आनी मनशा जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार फाटल्या 1.5 वर्सां सावन मनशाक खालतेपणाचो शेगून कितें म्हणलें समजोवंक भोवूस सलीस जावंक पावलां म्हूण सांगीत. फाटल्या 1.5 वर्सां सावन कोरोना ही वशाची पिडा आमकां सगळ्यांकी उंचलें चिंतल्ल्यांक खालतेपणाची शेगून आमच्या जिवितांत आटोवंक कोणी या संवसारांत व्हरती न्हय म्हणलें समजोवंक आमकां इल्लें सलीस जालां आनी आमकां हातूंत शिकोवंक लिसांव शिकोवंक एक आदार जाला. मदर तेरेसाचें जिवीत पळया. तेजे सगळ्या जिवितांत जे कोण मनशा कुळाक नाका जाल्लीं मनशां आसलीं तांची तिणें सेवा केली आनी इतल्या खालतिकायेन तिणें केल्ल्या सेवेक देवान तिका व्हरती गेल्ली. अशेंच जायते जण आमच्या
समाजेंत आसात जे कोण खालतेपणाचे जिवीत जिवन वर्ते जाल्ले आयच्या सगळ्या वाचपान तावन आमकां मेळचो प्रमुख संदेश आमी आमच्या जिवितांत खालते जावंक जाय आनी तो वळ देव आमकां वर्तो करता. आयच्या पयलें वाचप आमी आयकलें थंयसर जानवायाच्या पुस्तकांत हांव काडलेल्या पयल्या वाचपांत थंयसर कशें जेजूच्या विशयान थंयसर उल्लेख आसा म्हणजे कशें मनशापुती ह्या संवसार येता आनी कसो खालतो जाता आनी देव ताका कसो वर्तो करता म्हणलें स्पश्ट चित्रण थंयसर जानवायाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत थंयसर कस्टोच्या 11 विशयांत आमी आयकलां आनी कसो मनशापुताक कश्ट येतात म्हणल्यार चित्त थंयसर आसा. तसल्याचोच उल्लेख जानवायाच्या पुस्तकांत आयच्या दिसा आमकां दिसून येता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान जाकोबाच्या पुस्तकांत थंयसर जाकोब कितें सांगूंक आशेता मनशाक देवातावन पयस व्हरतात वा मनशाक आपणाच्या गर्वा कुशीन व्हरतात तसल्यो संगती तो सांगता. जंय मोसोर अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अन्विकरणी आसता. म्हणजे मनशाक हे सक्कड गर्वाक व्हरून पावयता. केवल मनशाक खालतेपण शिकोवच्या की गर्व हंकार मोसोर राग हे सक्कड खंय थावन येता मनशाच्या गर्वा वरवीं येता. केदळा मनीस ह्यो संगती आपणाच्या जिवितांत अवलंबन करता आपणाच्या जिवितांत काण घेता तो वळ मनीस खालतेपणा तावन म्हणजे ल्हानवीक जावचे तावन पयस वता म्हणून सांगीत. आयच्या वांजेलाक आमी येवचें जाल्यार थंयसर जेजू ताच्या शिसां कडेन आपणाच्या कश्टां मरणा विशयांत सांगता आनी ताका कितें राखोवन आसा ताका कशें कसल्या तराचें मरण तो मरतलो म्हणून आपल्या शिसांक तो सांगता. आनी उपरांत थंयसर ते घरा पावतात. जेजू सक्कड हें सक्कड उलोवन आसतनाच शीस आपणा भितरच तर्क करनासतात. आपणा भितर कोणें वर्तो जावचें आपणा भितर कोणें मुखेली जावचें ह्यो चिंतना तांच्या मतींत आसात. जेजू हें सक्कड जाणा जाता आनी तांकां खालतेपणाचो शेगून कितें म्हणलें तांकां स्पश्ट चित्रण थंयसर दिता. आनी जेजून थंयसर एक ल्हान भुरग्याक हाडचें आमी पळयता. थंयसर त्या ल्हान भुरग्याक हाडून तांच्या मदेगांत जेजू उबो करता. जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय म्हाका पाठयल्ल्या घेता. शीस आपणा भितरच कोण व्हरतो कोण मुखेली हें चिंतून आसलें आनी जेजू तांकां समजयता. जायत्यांक तांकां पयलें समजूंक नासलें पूण जेजूच्या मरणा उपरांत खंडीत जावन तांकां समजलें आनी जेजू खातीर आपणाच्याच हर एका शिसान आपणाचें बलिदान कशें भेटयल्लें आमकां दिसून येता. जेजू खातीर ते रक्त साक्षी जाल्ले आमकां दिसून येता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, ह्या खालतेपणाचो शेगून आमच्या म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी कशें खाण घेवचें. ह्या जिवितांत आमकां जायते अवकाश मेळटात. जायते आमकां जावंक पुरो भुरग्यांक तांच्या शिकपांत इस्कॉलांत आसता आसतना कॉलेजींत आसता आसतना जायते अवकाश मेळटात. केदाळा खालतेपणाचो शेगून आमी दाखयता तो वळ आमकां खंडीत जावन थंयसर तें जावंक जाता. खंयसर खालतेपणाचो शेगून
दाखोवंक विविध अवकाश आमकां मेळटात. जावंक पुरो एकलो कस्टार आसा, जावंक पुरो आमच्या शेजारा कोणी गरजेवंत आसा, जर ताका कांयपणी हांवें बरें केलें थंयसर खालतेपणाचो शेगून दाखोवंक साध्य. जर हांवें जर म्हजे थंय आसो मोसोर राग हगें हें सकट दामून दवरूंक हांव शिकता आनी खंयसर आनी एकल्याचें बरेंपण जर हांव आशेतां थंयसर खालतेपणाचो शेगून दिसून येता. खरो क्रिस्तांव स्पिरीट थंयसर दिसून येता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या सगळ्या वाचपांतावन आमकां मेळिल्लो संदेश आमी आमच्या जिवितांत खालतें जावंक जाय तवळ देव आमकां वर्तो करतलो. आमच्या जिवितांत आमी खालतेपणाचे शेगून आपणावंक आनी प्रत्येक तरान कशें जेजू देवाचो पूत जावन ह्या संवसारीक आयिल्लो तरी ताच्या सगळ्या जिवितांत खालतो जावन जियेलो आनी देवान ताका वर्तो केलो. हे सगळे जेजूचे शेगून आमी एक खरे क्रिस्तांव म्हणलें दाखोवंक क्रिस्ताचे शेगून आमच्या जिवितांत आपणायल्यार मात्र साध्य जाता. तर हे खालतेपणाचे शेगून आमच्या जिवितांत जियोंक तस्सो जेजू आमकां आधार आनी कृपा दिवन दी. आमकां हर एकल्यानी आमी खालतें जावंक आनी आमचे मोसोर हगें राग द्वेश हंकार हें सगळें सोडूंक आनी खालतेपणान सुम्याची चाकरी करूंक आधार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्वपदवीदार बापाक सर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर विंगरबे समोलो ओंकार मेळयेतान जल्मलो पोंस पिलाता काळांत कस असले ताका कुटसा सुटलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या मेल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गांत सोडलो सर पदवीदार बापाच्या उजव्याक बसला सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जीवन पोन ससनाचे जिवीत. आमेन. मुखार भाव भयणीनो, खालतीन जाल्ल्यांक देव वर्तो करता. ह्या भावार्थान खालतेपणाचो शेगून आमच्या जिवितांत आमी जियोंक सुम्याचो आधार प्रत्येक तरान ह्या वेळार आमी मागया. आमची मागणी प्रार्थना त्या सुम्या मुखारात आमी दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे सडवणेचे मिसांव जारी करूंक करी जाणवाय भावार्थ आनी शाणेपण दी. तांचे तबेन दिल्ल्या भावार्थ्यांक सेवेच्या स्पिरितान वाडोवंक गरज असो खालतेपणाचो शेगून तांचे ते रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी लोकांच्यो मुलाव्यो गरजो समजून कश्टान समटेलेल्या परजेक बरे जिवीत लाभोवंक तांकां कृपा दी. सताच्या आडलिता मुखान परजेक समाधानाचे आनी एकटेपणाचे राज स्थापीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आधुनिकतेच्या संवसारार शिमटोन गेल्ल्या सर्व लोकांक तुजी वळख लाभय. संवसारीक गरजांक बुला नासता आत्मीक जिणे कुशीन खऱ्या खालतेपणाच्या स्पिरितान वाडोवंक जाणवाय दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. विविध पिढेन कश्टांच्या लोकांक तांचे कश्ट धैर्यान आनी खालतेपणान स्वीकार करूंक तांकां आदार लाभय. तशेंच पिडेस्ताचे जतन करतल्या तुज्या दैवीक बेसावांनी बोर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व इवजनांनी तांचे जिवीत संवसारी कुशलकायेक लाभन आसता आत्मीक जिणे मुखान फळां बरीत करून कुटुंबाचे आनी समाजाचे उदरगते वावरूंक तांकां तांचे ते खालतेपणाचो शेगून डस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एमकोरिस्ताच्या मेजबावारी हजर जाल्लेल्या आमी क्रिस्ती भावार्थाच्या
एक तरान वाडोवंक आनी पवित्र सभेचे देखी प्रमाणे एक फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे सर्व वैयक्तीक गरजो जेजूच्या पांयतळी आता आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत आमी खालतेपण शिकोवंक, खालतेपणाक अडकळी हाडटात त्यो संगती आमच्या जिवितांत हांव कान उडय सोमया म्हणून आमी मागया. आमचे थंय आसो मोसोर, हगे, राग, द्वेष, हंकार हे सकट खालतेपणाक अडकळी हाडटात. हे सकट सोमया आमचे तावन कान उडय, आमकां खालतेपणाचो कळो शिकून दाखय म्हणून आमी मागया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, खालतेपणी तुजे मुखार दवरलेली सर प्रार्थना तूं मानून घे. आमच्या जिवितांत आमी खालती जावंक आमकां तूं शिकय आनी तुजी कृपा आमकां दाखय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Page number 131, C54. Govanso, ainda canso, Bapa de tanto tudo dele de tu graça naso, जीवित labai maka, mundo berdlun ditayat ni potion, why berdlun ditayat bertiga, आशीर्वादून मुझे सालते जीवन, पवित्र करून बापा कर दे पावन. Mundo govaso, vaina canso, Bapa di tantuka, Budlun beri di tu graça tu naso, जीवित labai maka. म्हज्या भाऊ बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर्पद्विदार देव बापाक मानतात असले सावंदी मन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि अख्खे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतांतून घडून दितलोय म्हण आमी बावरतान सतमंता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो असो कर म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुवेयासो. आमची काळजां उभारुया. आमेन. सर्वेस्परातै उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. होय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशांची दया करून ताणें हांव ख्वारी मरयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनीक जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दळबारां सांगाती
तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायताव. Poet, 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 गडपारांचो सर्वेच होतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. बोल सर्गी दुःखाचं, बोल सर्गी दुःखाचं. सर्वेच पोराचे नावे येतात आकाशे. बोल सर्गी दुःखाचं, बोल सर्गी दुःखाचं. बापा खरोच तुम पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good parkatuya. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही बरगता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अपेक्षा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मरये देवाची माये संगती भगियन जुजे तिचो पती भगियन धर्मदता भगियन आंतोन आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता,
त्याचे जुताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आम्ही आमच्या जिवितांत खलतेपणाचो शेगोन आपणावच्याक समयाची कृपा आम्ही मागया. ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोज आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या चडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सरपातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक रासुकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दीस आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवयासो तुमचे सवयासो माय मगसो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्त देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्याके खलतेपणाच्या शेगुनाक आदर्श जाल्लो. ह्या शिलयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्लीं आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवन जें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत. Page number 165, D41. तुका सेवच्या काळीचे अतिरिक्त मोगल सोम्याची सुराया ये तू मोच्या काळजांदन्या दादोस तू करिन्यान तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या. पुण्या रूपान तुकास म्हाका दिताय मोचे आत्मिकान तू साताय. कृपेची वी तुला भयताय मोची जिणी नंदन करताय.
स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो कळसान मोच्या स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो कळसान मोच्या सोम्या हावे जाऊच्या तुझे परी आत्मीयटाय म्हाका तू दे सचा मोगा भरीचिनी लाभय म्हाका कृपा देनी स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो कळसान मोच्या Page number 209 E36. अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळसा दिन वाशी मोल मोजे रूपका तुझो पाडून भरला व्हडा आनंदान अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजान सर्गी दळबार सांडू सोमसरा कायलोय देखून अर्गा तुका सोमिया कुर्सा मोरून आमची सोडवून केली देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजान दिन वाशी मोन मोजे उपकार तुझो पाडून भरला व्हडा आनंदान अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजान काळजान दायिल्ल्या जेजूक इदळूस आमी अर्गां बाटयलीं आमच्या जिवितांत खालतेपणाचो शेगून आमचे थंय आसच्याक प्रत्येक कृपा ह्या वेळार आमी मागया मोगळा जेजू तुवें देवाचो पूत तरी हे संवसारी आमचे खातीर मनीस जावन तूं आयलोय आनी मनशा कुळाच्या मोगा खातीर त्या आख्मनाचो कुरीस कुर्साचेर तूं तुजें बलिदान तुवें भेटयलें ह्या वेळार तुका आमी सेवला आसता प्रत्येक तरान आमच्या काळजान तूं राव कलतेपणाचो शेगून आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक तुजी कृपा दी जायते जाणां डिवायन वर्ल्ड टी व्ही मुखांत यूट्यूब चॅनला मुखांत ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन आसात आत्मीक रितीन तूं तांच्या काळजांत आयलाय तांचेर तुजें बसावंक घाल सोम्या हर एकल्याकी तूं आपोट सोम्या प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमच्या अस्कतकायेक लागून परतून परतून आमी पडता तेन्ना ह्या सबळान आमकां तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जिवनांत आमकां मेळटा तो सडवणेचो फळ
आमच्या चिनयेच्या सालेंत आमी बगीचो आनी दाखयचो कर तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. सर पदवीधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसनयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. Page number 215, F10. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेदा. तुझे कृपे बोळार रास्तुची परगता. मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केलाय. कृपे बेसावाने आमकां तुवें भरलाय. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बळार रास्तुचे परगडता. सकाळीची भेटवणी येजूच्या देवी कळसा. आयच्या दिसाची समोशी मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पातकांच्या परेपणापासून आणि अल्तरेच्या भोगपय सक्रामेंतान तुवें तुका कळण आसतना भेटोवच्या सुमेस्त इराद्यापासून भगवंत ओंकार मोरेच्या कथाविंग कळसा मारिफान हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावं मागण्याच्या अपोस्तलाच्या इराद्यापासून आणि पाप सेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या इराद्यापासून हेंसर हांव तुका भेटयता. स तुजे पासून येजूच्या भोव पवित्र कळसा. येजूच्या देव कळसा तुजे रासीव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्याक मेळची. शिक्षा माफी सोडोवंक हांव खुशी वाडटा. सुम्या जेसू तुज्या भोवदेवी कळसाच्या ससायेन राख आमच्या भोव घेवन पाप सेबा. जा तुका उजवाड घटाय आनी बुसावण. म्हज्या देवा म्हज्या सैवा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता. अंतस्करी नमस्कार करता. ओर तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज बऱ्यान सांबाळलय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दिसयबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंता म्हजी सग म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हड मनाक म्हज्या पातकांच्या परेपणा. म्हज्या जेसू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी सुमेस्त पातकां म्हज्या पातकांची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसयबा तुजी कृपा. आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्या. तुजे उपादेश सांबाळू म्हजे कायदे पाळू. म्हजी पातकांची काकूट कर. म्हाका पत्क्या बक्षी. सुमीच्या बुडवान बरी कब्बार हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भीत जाली. नमान बरी कृपेन भरले. सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळच्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सिमेंची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजी तें जावं. नमान बरी कृपेन भरले. सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळच्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदे जियेलो. नमान बरी कृपेन भरले. सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळच्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आमपसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवणूक आमी फावो संवच्या खातीर मागया येसुम्या बुडवेच्या इस्प्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशां पोवन घेतले आमी सना जाल्या. ताच्या कश्टान आनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्तान आमच्या सुम्या मारिफात आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुजे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. फावडताचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातेन ते एक सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर्सत म्हणटा. तुजो दैवीक पूत म्हणून जालो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सता आणि कथोलीक पयस सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आणि उसारता. कित्याक तू ससनीक सत आणि जानवाय आणि तुवें ती उगडापी केल्यान तू फटयनाय वा फटोवंक पडनाय. या भवरतान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वाडटा. आमेन. भरोशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बक्षाने आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सुख जोडटले म्हूण हांव भरवसता. कित्याक तू पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयला. ह्या भरवशान जेवंक आनी मरूंक हांव खुशी वाडटा. आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तुंपरासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तू व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वाडटा. आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व वस्तुंपरासर मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आधारान आनी मुका पाताक करिना म्हूण आनी पातकांचे समय सुकितले म्हूण ती निश्चय करता. आमेन. सुतमंता देवाक सर्ववेदार बापा सर्गान पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी संभावलो. आमकां मरियेतान जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें सोंसले. ताका कुसा झरलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो. सर्गार सरलो. पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पयस सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचे जिवनपण ससनांचे जिवीत. आमेन. मरीक समर्पण म्हजे राणी आनी माई हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे ते दाखोवनशाक आयचे दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या बरवी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी मोस म्हणल्या बरी. ए पाप करतनातल्या तुझ्या गुप्त समामारिफात कर म्हजी कुळणीच कर आनी मसत मो बगेवल. नमान मरिये कृपेन भरले सुमितेचे संगाता श्री अमृतातून सदैव आणि सदैव फळ जगुशीचे जेसू. भगवंती मरिये धवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. बरे मन झडूंक सासेकाडे मागणे. ए भगवंत सुसे जेजूच्या आनी मरियेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हजे जिणेक मरणाचे मोर पडटना ए भगवंत बापा जेजूक आनी मरियेक सांगाताकान घेवन म्हजे कुमकेक ये आनी सोन दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागशी एकच बुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची. तुमच्या पवित्र हातान जिणेंत आनी मरणांत ए जेजू सुसे मरिये म्हजो आत्मा दिता. आमेन. मोगाळ पुत्र सोबे आमकां मरिये आशिर्वाद दी आमकां. भगिन कुसाचे कुर्वेन नगर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. Students, stay back.
बायल मनशा सकडा ओशेत करा दादले मनीस